नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया मुखेल खबरो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदावेल्यान व्यवस्थापकीय समितीन दयानंद नार्वेकाराक काढलो. जीसीएच्या प्राथमिक सदस्य म्हणूनय काढून उडोवपाची सर्वसाधारण बसकेक शिफारस. नार्वेकार म्हणटा समिती शुक्रारा राती बदलली. आपल्यांक काडपी हे कोण? सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचे अजून काँग्रेस आनी बाकीच्या पक्षांक जमना. उलोवणी चालूच मात निर्णय ना. आयतारा जावपा आशिल्ली घोषणा धुकल्ली सोमारा. राष्ट्रवादीची उमेदवार घालपाची तयारी. दोन दिसां भितर गोयच्या लोकायुक्त विधेयकाक मान्यताय मेळपाची आस्त. बिल पावले निमणे संमती खातीर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलाकडे. फाटली 10 वर्सां बेकायदेशीर रितीन मुरगांव पालिका चलयता कोयराचे ट्रक. आरटीओन पास करनासतना चल्ल्या ट्रक. जीएफएच्या नॉकआउट फुटबॉल सर्तीत डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 2-8 गोलान हरयले. डेम्पो पावले सर्तीच्या फायनलीत. आता खबर विस्तारान. दयानंद नार्वेकाराक जीसीएच्या अध्यक्षपदावेल्यान काढून गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या व्यवस्थापकीय समितीन सगळ्यांक धक्को दिलो. इतलेच न्हय तर नार्वेकाराक असोसिएशनाचो प्राथमिक सदस्य म्हणून काढून उडोवचो अशी शिफारस तांणी सर्वसाधारण बसकेक केल्या. 15तल्या 11 वांगड्यांनी ह्या ठरावाचेर सय केल्या. मात नार्वेकाराच्या मता प्रमाण ताणें ही समिती पयले राती बदललेली तेन्ना आपल्यांक काडपाचो अधिकारूच ना अशें तो म्हणटा. हे जे मॅनेजिंग कमिटीन डिसिजन घेतला ते 11 मेंबरांनी घेतला आणि ते 10 तारखेर घेतला. टू रिकमेंड जनरल बॉडी एक्सपल्शन ऑफ प्रेसिडेंट श्री दयानंद नार्वेकर फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ जीसीए इन व्यू ऑफ हिज persistent activities detrimental to the interest of the association. आणि जीसीएची हे करून आम्ही सगळे बीसीसीआयक आणि एक ऑलरेडी फॅक्स केल्ले. ऑल द मेंबर्स फेल्ट दॅट वॉट एवर इज गोईंग ऑन इज नॉट इन फेवर ऑफ एसोसिएशन. सिंपल एक सांगपाचें म्हणजे एवरीबडी इज इन नीड ऑफ इंटरनॅशनल स्टेडियम. एज यू ऑल्सो नो दॅट इट विल नॉट हॅपन इफ ही इज द प्रेसिडेंट. Fortunately, there are more than 75% club present here. They have themselves come to know what is happening in GCA. Under 7C, we have changed secretary and treasurer of Goa Cricket Association by putting managing committee member Sri Krishna Tari as a secretary and Daya Pagi as a treasurer. Prakash Fatte, who continues as the vice president. This exercise was done yesterday, and maybe some of these people felt that they may not get a chance in the new election, so they have played some game and tried to serve a disqualification of the president. And maybe they are today scared of so-called inquiry that something may be exposed. I don't know. Because how the money goes only by when it is signed by the president, secretary or treasurer. So two people have to sign it all the time. I had doubts about some people, that's why I never sign any check. I am very happy today that my mission is almost 95% complete. With Mr. Narvekar removed from the primary membership and management of the association democratically, not by putting administrator or not by doing something else. आणि आतापर्यंत ही सगळी जगलरी चल्लेली न्हय, ती सगळी चल्लेली बिकॉज हो तांकां हें कर म्हण सांगतालो. फोर्स हॅज कम नाव अँड आय थिंक आतां हाज्या फुडें तरी सगळें बरें जातलें. कुठ्ठाळी पोटवेंचणुके खातीरचो काँग्रेसीचो उमेदवार 14 ते 15 मेक फायनल जातलो. सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाची काँग्रेसीची हेर राजकीय पक्षांकडे उलोवणी चालू आसात अशी माहिती अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान दिल्या. मात खासा कोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण
अजून मेरेन सगळ्या पक्षांक एकठांय हाडप काँग्रेसीक जमिल्लें ना. दुसरे वटेन राष्ट्रवादीनूय कुठ्ठाळी उमेदवार घालपाचें थारायिल्ल्यान काँग्रेसी मुखावेलो पेच वाडला. सर्वपक्षीय उमेदवार घालपा खातीर काँग्रेसीचे नेटान यत्न चालू आसात. बाकीच्या राजकीय पार्ट्यांकडे काँग्रेसीचे उलोवणे चालू आसात. काँग्रेसीचो उमेदवार 14 ते 15 मेक थारतलो अशी माहिती प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान दिल्या. 16 तारखेक लास्ट डेट आसा नॉमिनेशन फायल करपाची. म्हाका माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमचे सादारणशे 14-15 तारखेक कॅन्डिडेट फायनल जातले. आणि एक कन्सेन्सस कॅन्डिडेट घालपा खातीर तुमची उलोवणी चालू आसली. प्रयत्न चालू आसा. सगळे पक्षांकडे उलोवप चालू आसा. कन्सेन्सस कॅन्डिडेट घालचो अशें चल्लां. त्यांचो पॉझिटिव्ह फीडबॅक येता तुमकां? आसा तसो पॉझिटिव्ह फीडबॅक. पक्षा कडेन उलयल्ले आसात, उलोवणी चालू आसात. पॉझिटिव्ह जावपाक शकता. दुसरे वटेन कुट्टाळेची वेंचणूक लडोवपाचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीन निर्णय घेतला. ते खातीर काँग्रेसीचे समर्थन मागपाचो निर्णय तांणी घेतला. ओवरऑल जे आता ज्या पद्दतीन काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सामोरो वचूंक सोदता ती काँग्रेसची पद्दत आमकां आवडली ना. आमची युती अजून चालू आसा. काँग्रेसीन कितें केलें, आमकां विचारनासतना किंवा आमकां कन्सल्ट करिनासतना तिकेट जी आसा त्या प्रक्रिया सुरू केली. चर्चे वालेमांव तांचो एक दिग्गज नेतो तो UGDPच्या प्लॅटफॉर्मार वचून काँग्रेसीक चॅलेंज करीत धमकी दीत तो इलेक्शनाक रावता म्हणून सांगपाक लागलो. आणि ह्याच नेत्याक काँग्रेसचे हायकमांड जो ब्रार आणि सुधाकर राव रेड्डी येयला तांच्यानी एक संभावीत उमेदवार म्हणून ताचे लिस्टान घातलेले आसा. म्हणून आमी काँग्रेसीक रिक्वेस्ट केला, तुमकां ह्या बाय इलेक्शनाक समोर जावपाचे धारिश्ट ना, ती मेंटॅलिटी ना, म्हणून काँग्रेस हो गोंधळलो कसो पक्ष दिसता. आमी तुमचे पार्टनर, हो सीट आमकां दिया तुमी. कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्यान आदले पर्यटन मंत्री सर्गेस्त मातानी साल्डानाची घरकान अलिना साल्डाना ही भाजपाची उमेदवार आसतली हें निश्चित जालां. भाजपाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळान अलिनाच्या नावाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती गोंय भाजपाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शेनवारा रातीं उसरां दिली. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. फुडल्या 2 दिसां भितर गोंयच्या लोकायुक्त विधेयकाक राष्ट्रपतीची संमती मेळटली अशी आस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायल्या. सध्या निमणे संमती खातीर हें विधेयक राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीला कडेन गेलां. गोवा लोकायुक्त बिलाक फुडल्या 2 दिसां भितर राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळटली अशी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक खात्री आसा. सध्या विदेश दौऱ्यार आशिल्ली राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील दिल्लीक पावल्या उपरांत रोखडीच ह्या बिलाक मान्यताय मेळटली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. It has reached President's office 100%. President sign marpa हांव सांगूंक शकना न्ही. There is one place where I can't tell, but I think it maybe couple of days, 3-4 days. She has her own procedure. भाजपा सत्तेर आयल्यार 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमपाचें उतर भाजपान आपणाल्या वेंचणूक जाहीरनाम्यांत दिल्लें. ह्या बिलाक राष्ट्रपतीची बेगोबेग मान्यताय मेळची म्हूण गोंय सरकारान खासा यत्न चलयल्यात. हें बिल राष्ट्रपतीच्या सये खातीर सध्या राष्ट्रपती भवनांत आसा. राष्ट्रपती परती आयल्या उपरांत रोखडीच बिलाक मान्यताय मेळटली अशी आस्त आसा. 2003 वर्सा गोंय विधानसभेत हें बिल मांडिल्लें आनी 2005 वर्सा पास करून दिल्लीक धाडिल्लें. ऑक्टोबर 2011 गोंय विधानसभेन हें बिल पास करून परत दिल्लीक धाडिल्लें. बिलाक राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया चालू जातली. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.